अर्बन नॅक्सलाइट कोण हे मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट करचे अशें अनुसूचित जमातीन शुक्रारा पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले। मुख्यमंत्री म्हणटा नदर दवरपाक अर्बन नॅक्सलाइट आसात। एक तर मुख्यमंत्र्यान हे अर्बन नॅक्सलाइट कोण ते सांगचे वा माफी मागची अशी मागणी अनुसूचित जमातीन केल्या। 30 डिसेंबर 2023 मुख्यमंत्र्यान एक विधान केले। अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचेर नजर दवरपाक अर्बन नॅक्सलाइट भोंवतात। हे अर्बन नॅक्सलाइट कोण? मुख्यमंत्र्यान 24 वरां भितर स्पष्ट करचें अशें अनुसूचित जमातीन सांगिल्लें, पूण मुख्यमंत्र्यान आजून स्पश्टीकरण दिल्लें ना। ह्याच संदर्भात डीवायएसपीक पत्र भेटयलें। अर्बन नॅक्सलाइट कोण हाचेर सखोल कारवाय करची, ना तर हातूंत कितेंय वायट जालें जाल्यार मुख्यमंत्री आनी डीवायएसपी जापसालदार थारतले अशें अनुसूचित जमातीन सांगलें। जे स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान काही दिसा पयलीं म्हणलेलें की नॅक्सलाइट एसटी एरियन आणि एससी एरियन भोंवता म्हणून, सो हे म्हणल्या उपरांत आमी त्या दिसा प्रेस दिल्ले एक सिवील सोसायटी म्हणून की बेगीच्या बेगीन ह्या नॅक्सलाइटाक अरेस्ट करप, 24 वरां पयलीं अरेस्ट करप म्हणून, कित्याक इट इज अ थ्रेट टू दी कम्युनिटी। आणि जर एसटी आणि एससी एरियन स्पेशली भोंवता, आणि हे केन्ना म्हणलेलें तेणी जेन्ना एसटी मोर्चाची मिटींग आशिल्ली तेन्ना एसटी मोर्चाकूच सांगतालो तो, आणि त्या टायमाचेर तेणी व्हेरी क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा की वचून तुम्ही थंयसर एसटी एरियन भोंवता म्हणून सांगताले, नॅक्सलाइट भोंवता म्हणून सांगले। सो आज आमी 24 वरां म्हणल्यार जावन गेली, 24 वरां न्हू, म्हाका दिसता 3 दीस जावन गेले। 3 दीस जाले कांयच चीफ मिनिस्टरान आन्सर केल्लें ना हाजे बद्दल। पूण आज आमी डायरेक्ट डीजीपी कडेन मेळपाक लागून आयिल्ले। डीजीपी आउट ऑफ टावन आसलेल्या कारणान आयजीपी कडल्यान अपॉइंटमेंट घेतलेली आसात, आणि इनवर्ट तर आमी कॉपी केल्ली आसा, आनी आयजीपीन आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली आसात। आज एक सांगपाची गरज आसा की 30 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान जो स्टेटमेंट केल्लो, आणि ताज्या लिंकान आनी एक स्टेटमेंट जे मीट जाल्ली, डीजीपी मिट्स आणि ऑनरेबल आमचे होम मिनिस्टर जे आसा पळय सगळे स्टेटीचे, हांकां प्रायम मिनिस्टरान एक मीट कंडक्ट केली। कितें म्हणून मिटींग कंडक्ट केल्ली की जितले नक्सल एरियाज आहा पळय ताजेर मॉनिटर करचे आणि ती नक्सल एरिया थंयसरल्यान काडची। सो हाजेर कंप्लिटली फोकस दवरा म्हणून प्रायम मिनिस्टरान सांगिल्लें, आणि त्या मिटिंगेर डीजीपी आशिल्लो आणि चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतूय आशिल्लो। आता विचार करपाची गरज आसा की त्या लिंकान ताणें म्हणलेलें आसात, आणि जरी तर नॅक्सलाइट ओपनली भोंवता जाल्यार होल अँड सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज चीफ मिनिस्टर, हू इज द होम मिनिस्टर। ताज्या नंतर डीजीपी जो येता, डीजीपीक आमी व्हेरी क्लियर मेसेज केल्ले आसा, आमी व्हेरी क्लियर सांगलेलें आसा, जरी तर हाज्या फुडें चीफ मिनिस्टराक तरी हाडून त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन बसयना, ताका विचारिना ऑन वॉट बेसीस, समज तर ताका इंटेलिजन्स ब्युरोन रिपोर्ट दिल्लो, नाजाल्यार कोणी रिपोर्ट दिल्लो, नाजाल्यार ताच्या कार्यकर्त्यांनी रिपोर्ट दिल्लो, हे चीफ मिनिस्टराक हाडून तर विचारना, आणि त्या मनशाक तर तांच्यांनी अरेस्ट करिना, जर तर नॅक्सल एरिया आसा ते अरेस्ट करिना जाल्यार होल अँड सोल रिस्पॉन्सिबल डीजीपी आसतलो, हेच्या बरोबर होम मिनिस्टर आसतलो तो आसतलो, पण डीजीपी ॲज अ रिस्पॉन्सिबल आसतलो। सो आयज तुमच्या मुखार येवपा आमकां कित्याक पडलें की आयज एक भिरांतशें येयलां आमच्या हांगा, कित्याक हे जो चीफ मिनिस्टर हेजो तो होम मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट दिला अर्बन नॅक्सलाइट खंय आमच्या आदिवासी लोकांक आमकां टार्गेट करता म्हणून। टार्गेट मिन्स कितें, त्या लोकांनी आमचेर तेंचो दोळो दवरला नॅक्सलाइटांनी, आनी ते एनी टायम आमकां कितें करूं शकता, आमकां किडनॅप करूं शकता, आमकां शूट करपाक शकता, कित्याक ते आमकां खबर ना। आनी हो न्यूज कोणी की आमकां शेअर केला, होम मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत हेणी। सो तेणी क्लियर करचे बाबा हे नॅक्सलाइट म्हणटे कोण, हे नॅक्सलाइट खंयसान येयले, ते हांगाच गोंयाकूच तयार जाले की गोंयच्या भायरसान येयला स्पेशल आमकां मारपाक, आमकां कितें टार्गेट कर म्हणजे आमकां किडनॅप करपाक नाजाल्यार आमचें हें करपाक। आयज ही खबर आयकून आमचो फोन येता, बाबा अशें न्यूज जाला, कितें हें, लोक विचारता आमकां गांवांत रावपी लोक विचारता, आमी रानां रावपी लोक, आमकां आमचे धंद्याचे जाल्यार आमकां एक 20-30 किलोमिटर आमकां सिटी येवपा पडटा, रातचे आमकां नंतर घर वयतना आमी भिरांत दिसता आमच्या लोकांक, विचारता बाबा अशें खरें खबर रे, म्हणल्यार आमचे लोक भोळे आसा, तुमकां खबर आसा आमी कोणाचे वाटे वचपी ना, आमचे आदिवासी लोक कोणाचे जी वाटे वचपी न्हू, तुवें सांगलें आयकपी लोक आमी। बट आयज जी चीफ मिनिस्टरान जे होम मिनिस्टरान जे अफवा घातला काय रिएलिटी आसा आमकां खबर ना, ही खबर तेणी सर्च करून दाखोवची आमकां, आणि जाता तितल्या बेगीन हे नॅक्सलाइटाक धरचो। सीएमान स्टेटमेंट काडला जाल्यार तो म्हाका जाल्यार मनान तो पटोवना, कित्याक तेणी कितें म्हटलें अर्बन नॅक्सलाइट भोंवता आनी आमी एसटी मिशना तर्फे भोंवता, आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स मागपा लागून आमी फिरता आनी भोंवता गांवांनी। सीएमाच्या मनान आमकां आतां अर्बन नॅक्सलाइट धरपाचें आसा की तें तुमी सोदून काडपाचें, आनी इवन आमी हांव तरी मागता की सीएमानूच इन्व्हेस्टिगेट करचें की खरेंच कोण बाबा नक्सलाइट ते, आनी सांगचें गोंयभर लोकांक सांगचें बाबा नक्सलाइट कोण ते।
वेंचणूक लागीं पावली काय अनुसूचित जात आणि अनुसूचित जमात याद येता। आमदार आणि मंत्री वेंचणुके वेळार गांवांनी प्रचाराक येतात। ह्याच आमदारांक आणि मंत्र्यांक परती वाट दाखोवपाक आमकां वेळ लागचो ना अशी तांची शिटकावणी। आनी हे केला की एसटी लोकांक लागीं करा म्हणून। एसटी लोकांक लागीं करा हेची अर्थ कितें? म्हणजे इलेक्शन लागीं पावलें म्हणटकीर आमकां लागीं करा, हेची पयलीं आमची गरज तुमकां नाशिल्ली तें आमी कळपाक जाय न्ही। इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून लागीं करा म्हणल्यार कितें? म्हणजे तुमच्या गळ्यात जर तुमचा सॉरी बीजेपीचो पट्टो जर आमच्या गळ्यात पडलो जाल्यार आमी सेफ। आमी नॅक्सलायट न्हू जाल्यार आमी कोणीच न्ही, आमी खंयच्या पार्टेक ना। आमी ऑर्गनायझेशन केलें तर आमच्या स्वताच्या समाजा खातीर, आमच्या समाजाक कितें बरें जावचें म्हणून, आमचे दोन भुरगे शिकून कितें मोठे जावचें म्हणून। तर तुमच्या सगळ्यांक पयलो आसतलो सीएमालो स्टेटमेंट कितें येयलो आहा तो, आनी सीएम जो आसा तो सीएम खंयची गव्हर्मेंटाचो आहा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। तर ह्या सीएमाचे जे मेंबर आसा जावं तेजी पार्टीचे एमएलए आसा तेंच्यांनी क्लियर करपाची गरज आसा आनी तेंच्यांनी सीएमाक विचारपाची गरज आसा। कारण हे जे तेजे एमएलए आसा तांकां गांवांनी भोंवपाची गरज आसा। कारण अर्बन नॅक्सलायट तेणी म्हणलेले आसा जेन्ना हे वोटिंगा ते ह्या एरियान येतले तेन्ना आमी तांकां विचारतले, तेंचे जे हे येतले एमएलए येतले जे वोटिंगा खातीर आमच्या गांवांनी येतले, आमच्या घराघरान येतले, तेन्ना तांकां ह्या प्रश्नाचो उत्तर तेणी तांकां दिवचे पडटले। ना जाल्यार ह्या सीएमान हे उतर फाटी घेवचे आनी कितें क्लियर करचें। कोण नॅक्सलायट आसा, खऱ्यानूच नॅक्सलायट आसा जाल्यार तेवूय क्लियर करचें, आनी ना जाल्यार तेणी माफी मागून तेणी सायडीन सरचें। ना जाल्यार जेन्ना ते आमच्या वोटिंगा येतले, जेन्ना ते आमच्या दाराक आमच्या गांवांनी येतले वोटिंगा खातीर, तेन्ना तांकां ह्या प्रश्नाचो जबाब आमी दितले आनी हो क्वेश्चन आमी तांकां करतले। उदाहरण सांगपाचें म्हणल्यार महाराष्ट्रात कितें घडलेलें तुमकां खबर आसा। महाराष्ट्रात व्हडल्यो गाडी तेंचे हाडून रिटर्न धाडलेल्यो आसा आनी हेच तर तुमकां पळोवपाक जाय गोंयाक, जाल्यार हे आदिवासी कितें करपाक शकता ते तुमी फुडें विचार करपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।